आयज हवेचो कॉन्ट्रॅक्ट आयज काबार जाता म्हणजे 31 मार्च ओके कॉन्ट्रॅक्ट काबार आमी रिन्यू करूंक सोदिना आमी ताका ऑलरेडी डिसेंबर 31 ताका ऑलरेडी 3 months नोटीस दिला नोटीस धाडलेली दॅट आमी फर्दर तो विडो कंटिन्यू करूंक सोदना पूण तो इन्सिस्ट करूंक लागलो लायक म्हाका आमकां 3 वर्सां दी म्हणून सो आमी म्हणलें ना सो तो म्हणलो एज पर द सेम कॉन्ट्रॅक्ट इट इज लॉक इन पिरियड आनी वॉट एवर इट इज बट आमचो ऑल्सो कायदो आसा पळय इट इज लायक यू कॅन से दॅट बाबा इफ आय वॉन्ट टू टेक द जिम बॅक आय कॅन टेक द जिम बॅक बट ही इज मीन्स हांवें थ्रेटन केला that we'll file an FIR and criminal charges and sin if we enter the gym on 1st April. So ताजो टायम खबर जालो सो ही वेंट ऑफ मीन्स we entered the gym on 1st April and हे आता तो म्हणटा तो बाउन्सर ते दे नॉट बाउन्सर दे आर माय बॉयज हू आय शूड ट्रेन विथ देम सो वॉट आनी कितें सांगलें बाबा आतां हांव जीम घेतला तुमी यो आयज म्हणलें सो ते बसले कित्याक लॉक मारला न्हू सो तेंच्या वचून कितें वचूंक जायना कोणाक कितें वचूंक जायना ना भितर आसा तांकां बारक्या सोडिना तर ना ते ताजो चेडो जनेलांसून भितर उडकी मारली ते लॉक केलें मारली का मारपाचें तांणी मारली आनी तो दुसरो ट्रेनर वचून ते जनेलांसून भितर उडकी मारून भितर गेलो सो दे हॅव ट्रेसपास्ड जिम बाय तो जिम बासिलो जिम आमी आतां जाले 7 वर्सां आमी हो चलयता एज पर आमकां एग्रीमेंट आनी 6 वर्सां आसा आज सकाळीं फोर्सिबली येलो पळय बाउन्सर हाडल्या आणि ते दादागिरी करतात म्हणजे आमच्या कस्टमरांक भितर येवपाक दिना लॉक मारला फोर्सफुली हाडून हांगासर लॉक मारला तो आमचो पळय तो भितर आसा आमचो ट्रेनर भितर आसा फोर्सफुली हांवें घालून बसयला तिका बाबडे कांयच खबर ना ती म्हणटा आपल्याक कांयच खबर ना आपल्याक उठयला आनी हाडून म्हणटा आपल्याक बसयला हांव कितें म्हणटा कायदो आसा न्ही बाउन्सराक हांगा रायटूच ना येवपाक आनी हें करपाक दादागिरी करपाक हें कितें आमची बियार जावना दादागिरी ही सोंपली केन्नाच्यान ही सोंपली तुमी कायद्यान ऑर्डर हाड कोर्टाची हांव पिसफुली हांव खाली करता जर हांव जर डिफॉल्टान आसा आतां हांव कितें आसा एज पर एग्रीमेंट जर खंय हांव डिफॉल्टर आसा तूं कोर्टाची ऑर्डर हाड हांव पिसफुली हें करता कोर्टाची ऑर्डर हाडना आसतना दादागिरी करून बाउन्सर हाडटा आनी गुंडागिरी करता हांगासर हांवें ऑलरेडी सकाळ पुलीस कंप्लेन दिल्ली आसा आनी म्हाजे हांगा 40-50 लाखांनी सामान आसा भितर म्हाजे कस्टमर भायर कितके रावना सकाळच्यान डेली आमचे क्लायंट आसा ते येवन वता हें सारकें न्ही म्हाका म्हाजे एज पर हांव लॉ एज पर लॉ ताका नोटीस हाडिल्ली बाबा हांव म्हाजी हें खाली करना म्हाका आनी 6 वर्सां हें आसा म्हणून म्हजे कडेन सगळ्यांचे व्हिडियोज आसा प्लस म्हजे कडेन CCTV कॅमेरा आसा सगळे कॅप्चर जाल्ले आसा सो इतलो क्रिमिनल केस अगेन आतां हरशीं तो सिविलूच आशिल्लो आतां हितून क्रिमिनल जालो हातून आतां कितें जाला म्हज्या क्लायंट्साक भंय पडटलो की बाबा हेणें जीम घेतलें काय म्हणून हेणें जीम घेतल्यार कोण येवचेंच ना पयलींच आतां हांव चलयता म्हणून जिमान लोक येता आतां फाल्यां म्हजे मेंबर कमी जातले आनी टुडे इज 1st April 9 म्हयन्यान सदांच मेंबर चड आसता आतां लोकांचे हितून डावट पिरियड जातलो येवपाचें सो इट वील हॅम्पर माय बिजनेस ऑल्सो वीच वील बी लॉसीस फॉर मी सो कितें आसा तें लिगली सारकें कायद्यान जावचें पुलिसांनी कितें लिगली आतां एक्शन घेवचें बाउन्सरांचेर